हाऊसिंग प्रकल्पाआड कारापूरच्या लोकांनी सुरू केलेल्या लढ्याक 100 दीस पुराय जातात. देखून केंद्र सरकारचे लक्ष ओढून घेवपाक दिल्लीत एका दिसाचे आंदोलन करपाचो निर्णय कारापूरच्या लोकांनी घेतला. जंतर मंतराचेर कडक सुरक्षा व्यवस्था दवरला. या आंदोलना खातीर कारापूरची बायलां लेगीत दिल्लीत पावल्यात. आयज आमी जंतर मंतर हांगा पावल्ले आसा. आयज 100 डे ऑफ कारापूर प्रोटेस्ट जो आमी ठरयल्लो जर आमच्यो मागण्यो मान्य जायना जाल्यार 100 डे आमी स्टेट कॅपिटल म्हणजे पणजे आनी नॅशनल कॅपिटल दिल्ली हांगासर आंदोलन करपाचें आसलें. आयज 100 डे त्या कॉन्टेक्स्टान आयज एक टीम आमची दिल्ली पावल्ली आसा. आज आमी हांगा जंतर मंतर सायटीर आसात. तुमी पळोवंक शकतात ऑलरेडी कॉक्रोच जनता पार्टी हांच्यांनी जे आंदोलन चलयलां ते फाटल्यानच आसा. आमकां हांगाच सायट अलॉट केल्ली आसा. सो आतां आमी आमचे बाकीचे गोंयकार जे आमचे भाव जे आमकां हांगा सपोर्ट करपाक ऑलरेडी दिल्ली पावल्ले आसा ते सध्या हांगासर येवप चालू आसा आनी एक 15-20 मिनटांनी आमचो हांगासर प्रोटेस्ट स्टार्ट जातलो. सो आमी मागता आजुनी सरकारा कडेन की ज्यो आमच्यो मागण्यो आसा गोंय राखपा खातीर गोंयकारपण राखपा खातीर ते आजुनी तुमी मागण्यो मान्य करात आनी आमच्या लोकांक जे आतां 100 डे पर्यंत जे प्रोटेस्ट सायडीक बसल्यात तांकां एक तुमी एक सुटकेचो श्वास घेवपा खातीर एक अशें डिसिजन दिया की जेणे करून तांकां दिसून येतलें की गोंयचें सरकार जें आसा पळय ती खरेंच आतां तरी गोंयकारांक लक्ष दिवपा खातीर सारकें ते तयार जाल्लें आसा. अजून पर्यंत आमकां पळोवपाक मेळना. मागण्यो ग्राह्य धरपा खातीर कांयच व्हडलीशी अडचण ना. अजुनी सरकार डायलॉग करपाक तयार ना. म्हाका दिसता ही हुकूमशायेची वाटचाल चालू आसा आनी तेजोच एक निशेध म्हणून आयज आमी हांगा जंतर मंतर पावल्ले आसा. तशें आमी सांगलेलें की 100रावो दीस आमी जंतर मंतर तशेंच आमचो स्टेट कॅपिटल पणजे थंयसर साजरो करतलो. आमी मनयतलो की आमकां अजून न्याय मेळोंक ना. आमचो कारापूरचो जो प्रोटेस्ट आहा ताका न्याय मेळोंक ना. सरकारान दखल घेवंक ना हेजी. ज्या वाटेन आमी गेले, आमी आमदारा कडेन गेले, आमदारान फटिंगपणां केली. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन गेले, मुख्यमंत्र्यान सांगलें तुमी तुमची जाणटी जी आहा ती कितकी वर्सां जगतली. आमकां ह्या सरकारान पावलार धुकलून दिलेले आहा. म्हणजे आमच्या थंय 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचे जे इलिगल आमचे प्रोजेक्ट लागलेलो आहा ताका स्क्रॅप करपा खातीर आमी हें आंदोलन दिल्ली पर्यंत हाडलें. तेन्ना आमी सगळे कडेन मागता की आमच्या जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहा सेंट्रलचे आमचे मोदी सरकार आहा तेंच्या कडेन मागता जशें कोवीड टायमार तांणी एक सगळ्यांक एक सूचना केल्ली की तुमी सगळ्यांनी अर्दे वर लायट घरांतली बंद करून एक दिवो पेटोवचो, घंटा वाजोवची किंवा थाळी वाजोवची अशें तेणी सांगलेलें आनी तेणी कोरोनाचो भायर काडचो अशें भागून काडलेलें. तोच आमी आमच्या आतां गोंयच्या लोकांक आमचो एक आमकां अशी ही सूचना आमच्या गोंयच्या सरकाराक करची आनी तांकां जशें कोविडा टायमार तांकां भायर मारलेलें तसो हो प्रोजेक्ट भायर मारपा खातीर अशेंच तांकां एक अर्दें वर दिवो पेटोवचो, घंटा पेटोवची आनी थाळी पेटोवची. पावले आमी दिल्ली 100रावो दीस प्रोटेस्टाचो आंदोलनाचो. सो दिल्लीचो किल्लो आमी सांबाळ्ळा. सांजचे तुमी मातशे पणजे सगळ्यांनी येवचे आनी थंयसरले कशें कितें रणांगण फुडें व्हरपाचें ते तुमच्या मदीं एकठांव जावन डिस्कशन करचें. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत.